मडगांव एसजीपीडीए मार्केटांत सोमार सकाळीं तणाव जालो। एसजीपीडीएन थंयचे धर्मीक थळ मोडिल्ल्यान बोवाळ पडलो। लोकांक आडखळ जाता म्हूण तें मोडिल्लें। चाळवल्ल्या लोकांनी मार्केट बंद उडयलें। लोकांनी शारांतल्यान मोर्चो काडलो। लोकांनी विशय अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्या मेरेन व्हेलो। एसजीपीडीए कडेन उलोवन 2 दिसां भितर कितें तें थारायता म्हूण ताणें सध्या उतर दिलां। अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान मोडिल्ल्या धार्मिक थळाचेर दिल्लें उतर पाळ्ळें ना जाल्यार एसजीपीडीए मार्केट पुराय बंद करून रस्त्यार देंवोवपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या। एसजीपीडीएन कारवाय केल्ले धार्मिक थळ परतून बांदून लोकांच्या भावनांचो मान दवरचो अशें लोक मागतात। लोकांनी मार्केट बंद उडयलें आनी शारांतल्यान मोर्चो काडलो। कलेक्टरान मिटींग घेतलेले तिने आमकां 2 दिसाचो टायम दिला। फाल्यां आनी बरो फाल्यां सांजचे देखून येवन आमकां सांगता म्हूण सांगला कितें जातलें तें आनी त्या प्रमाणे आमकां क्रॉस दिवपाची चडशी हें दिल्या भास दिल्या करपाक म्हणून आमी भायसून येयल्या आनी आयज मार्केट बी आतां ओपन करपाक चिंतला। जरी तर आमकां तो क्रॉस सारके जाग्यार तो दिना जाल्यार आमी 2 दिसां भितर फक्त मार्केट आख्खोच बंद करतले। होलसेल शॉप्स चिकन मटन सगळें बंद पब्लिकान बी लेटर करूना अनलेस कोणेच पब्लिकान देखून लेटर करनासतना डेमोलिशेशन कशें येयलें आनी डेमोलिशेशन करता आसतना आमकां कोणाक करूना। रातचे 6 वरांचेर कोणाचे उपायाचे ऑफिस ओपन जाता गव्हर्मेंटाचे देरार 10 वरांचेर मारल्यार बसलो मनीस आसना। अतिरिक्त जिल्लोधिकारी म्हणटा एसजीपीडीएन धार्मिक थळ मोडूंक ना, ते मानान दुसरे कडेन हालयला। एसजीपीडीए कडेन हाचेर उलोवन उपाय काडपाचें उतर ताणें लोकांक दिलां। क्रॉस जो आशिल्लो तो हालींच आनी थंय बांदिल्ले कारणान ताका आपले जे कायदे आसात आमचे गोंय सरकाराचे किंवा सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे तो थंयच्यान आमकां पिडेक थंयच्यान काडचो पडलो। आमी मोडलो असो न्ही तो थंयच्यान आमी ताका सन्मानपूर्वक थंयच्यान तो काडलो। थंय 2 स्टॅच्यू बी आशिल्ले ते सन्मानपूर्वक काडले। जे पिडीए डिसिजन घेता ते थंयच्यान मागीर आमी करतले। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। फोंडें सक्काळ फुडें पन्ने बस स्टँडार कदंबा आनी प्रायवेट बसी मदीं अपघात जालो। ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान ताणें गाडी व्हरून थंयचे दुकानाचेर घाली। 6 दुकानां काबार जालीं। 3 जाण जखमी जाल्यात। एकल्याक गंभीर आशिल्ल्यान मेडिकलांत घाला। इतले मजगतीं पर्र 2 मोटारसायकलींनी एकामेकाक सरळ धपको दिल्ल्यान 3 जाण आगताक गेले। 2 जाण जखमी जाले। गेल्यात ते 3 तरणाटे गोंया भायले। कदंबा बस आनी खासगी बसी मदीं फोंड्या पोन्ने बस स्टँडार सकाळीं 6:30 अपघात जालो। उपरांत कदंबाच्या ड्रायव्हरान गाडी सरळ दुकानाचेर चडयली। 3 जाण जखमी जाल्यात। गर्देचो वेळ नाशिल्ल्यान लोक साल्वार जाले। अपघातांत 10 लाखांचें लुकसाण जालां। पीडब्ल्यूडी मंत्र्यान पसरकार आनी जखमींक आदार जाहीर केला। कदंबा ओव्हर स्पिडीन आशिल्ली म्हूण ड्रायव्हराक निलंबीत केलो। लोक म्हणटा तूं स्पिडीन आसलेलो म्हणटा स्पिडीन आसलेलो हांव टायर्ड तुम्हाला पळयलो ते गाडयेन धक्को आला धक्के बरोबर आमी फाटीं पळयलें बस सामकी स्पिडीन येयले तुमच्या कडेन चलून आसलो ताका पयलीं धक्को मारलो ताणें। हे सगळे घडटा हे ओवर स्पिडींगे खातीर हांगा स्पीड ब्रेकर एक घालचो। कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनची बस जवळ जवळ 100 स्पिडीर ह्या मेन रोडार चलता आनी कंट्रोल जायना म्हणून ह्या गाडयेवाल्याक नुकसान जाता। वन ड्रायव्हर फ्रॉम मोले मिस्टर नायक हॅज बीन सस्पेंडेड इमिजिएटली। जे नुकसान आसा ते जवळ जवळ 10 ते 12 लाख रुपयांचे जाल्ले आसा। मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलयलो आनी मुख्यमंत्र्यान इमिजिएट चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडांतल्यान हांकां मदत करपाचें थारायलें। सुदीन घोशणा करता म्हणसर थंय भाजपाय पावले। भाजपा मंडळानय दुकानवाले आनी जखमी जाल्ल्यांक आदार दिलो। आमी रोखडेच विचार केलो आनी निर्णय घेतलो की बाबा आमी कितें तरी हें करुया आनी त्या नदरेंतल्यान खरें म्हणजे आमी एक ल्हानशी फुलांची फुलपाकळी अशी मदत केल्ली आसा। इतले मजगतीं पर्रा आयतारा राती सुमार 11:15 जाल्ले भयानक अपघातान 3 जाण आगताक गेले। म्हापशा कळंगूट मार्गार 2 मोटरसायकलींनी स्पिडीचेर एकामेकांक सरळ धपको दिलो। 2 जाण जखमी जाल्यात। एका मोटरसायकलीचेर 3 जाण आशिल्ले। दुसऱ्या मोटरसायकलीचेर 2 जाण। अपघातान 3 जाण जाग्यारच गेले। गेल्यात ते रविंद्र गुरव, राहुल जोशी आनी पराग पटेल, तिगूय 25 ते 30 पिरायेचे। दुसऱ्या मोटरसायकलीचेर पराग पटेला बरोबर आनीक 2 जाण बशिल्ले। तांकां तितलो माल लागलो ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। मडकय मतदारसंघात लायिल्ल्या सायन बोर्डाची दक्षता खात्यान चौकशी करची अशी मागणी कोंकणी कृती समितीन केल्या।
गोंय सरकाराच्या धोरणा प्रमाण हे बोर्ड देवनागरी कोंकणीतूच आसूंक जाय अशें आसतना हे बोर्ड इंग्लिशीन लायल्यात असो आरोप समितीन केलो. बोर्ड लावपाचो कॉन्त्रात गोंयकाराकच मेळूंक जाय अशेंय समिती म्हणटा. भौशीक बांदकाम खात्यान गोंयभर दिखा दाखोवपी बोर्ड लावपा खातीर जे टेंडर काडला ते रद्द करचे अशी मागणी कोंकणी कृती समितीन केल्या. ही टेंडरां थळाव्या उद्देगांकूच दिवची अशी मागणी तांणी केल्या. गोंयकारांक एक बूस्ट मेळचो, तांच्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीक बूस्ट मेळचो. हे जे सायनबोर्ड आसा ते स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कडल्यानूच म्हणजे हँडीक्राफ्टा कडल्यानूच ताजो टेंडर जावचो, तो PWD टेंडर काडचो न्ही. हे बोर्ड जे लायल्या एस्पेशली दाग जंक्शनाचेर कवळे पंचायतीन ते ह्या स्पेसिफिकेशना प्रमाणे ना. ते फक्त इंग्लिशेन आसा, तितून देवनागरी खंयच ना, आमची राज्यभास खंयच ना. मडकय मतदारसंघान जे बोर्ड लायल्यात तातूंत व्हडलो घुसपागोंदळ आसा असो आरोप कोंकणी कृती समितीन केला. विथ नो बर्डन टू गव्हर्मेंट एक्सचेकर म्हणटा जाल्यार हो टेंडर 14 लाखाचो आयलो कसो? काय हो स्कॅम? हितून कोण तरी हे 14 लाख भितर घालपाक सोदतालो. टेंडर जाला तेज्या पयलींच बोर्ड थंय लागलेले आसा जाल्यार तेजो टेंडर जालो कसो? तांणी आनी एक ऑफर दिला सरकाराक की आमी जे पयलींचे सायन बोर्ड्स आसा ते काडटा आनी ते स्क्रॅबाक विकता आनी ते चॅरिटेबल ट्रस्टाक ते पयशे डोनेट करता. हो चॅरिटेबल ट्रस्ट खंयचो? हो तोच चॅरिटेबल ट्रस्ट जो आमचे PWD मिनिस्टर चलयता. टेंडर जावचे पयलीं जावं हे ऑफर लेटर एक्सेप्ट जावचे पयलीं, ते ऑफर जाला एक्सेप्ट जाला जाल्यार आमकां खबर ना, ते जावचे पयलीं ते मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीन बोर्ड लागता सुद्दां. मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीचोच जो आमदार आसा तो PWD मिनिस्टर आसा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. घेऊ एक वेवसायीक विसव.